जेजूच्या पवित्र काळजाक कुटुंबाचें समर्पण. हे जेजूच्या पवित्र काळजा क्रिस्तांव कुटुंबांक तूं करताय ते सबार उपकार आनी बरेपण वळखून तुका आमी अर्घा दिता. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक आमी तुका वपून दिता. तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी तुजे थंय आमकां विशेव दी. आमचे पैकी कोणेय तुका दुखयलां तर तांच्या सुखीक आमी फारीकपण दिता. आमचें फारीकपण स्विकार करून तांची तूं काकुळट कर. संवसारांतल्या सर्व कुटुंबां खातीर आमी मागता. अस्कत्यांक बळ, प्रायस्तांक दिगो, विधवींक आदार आनी अनाथांक आसरो मेळाशें कर. आमच्या घरांनी आसल्या पिडेस्तांक आनी कश्टांतल्या सर्वांक तूं सांबाळ. जेजूच्या दयाळ काळजा ल्हाना भुरग्यांचो तूं अदीक मोग करताय. आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांची भक्त वाडय. हे संवसारी जिणयेंत तूं तांचो सदां आसरो जा आनी मरणांत तूं तांचो सासणीक कुरव जा. जेजूच्या पवित्र काळजा आमकां सदांच तुज्या मोगांत वाडाशें कर. हो संवसार सोडून वेता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तुजे थंय विशेव घेवंक फावो कर. आमेन. हे भोव दुर्लभ जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार खालतेपणान सरपडोन आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं सर्गींच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप. तुका आमी वंदिता, तुका आमी वाखणता आनी तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता आनी आमकांच तुका वपून दिता. हे जेजू, तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आनी एका कुटुंबांत एकवट आयलाय. हो एकवट आमी सदांच दवरूंक कुशी व्हरता आनी एका मनान सदांच तुजो मोग करतल्या आनी एकवटान आनी माया मोगान जियेतल्या म्हूण तुका भासयता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा घाल तुजी दिश्ट आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या धैर्यांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, फिरगस कुटुंबाचेर, दियेसेजीचेर, आमच्या गांवाचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर. हे वेळी आमचें सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमची जिणी, आमचें सूख दूख, आमचें काम, कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. आमी ह्या संवसारान तुज्या मोगान, भावार्थान आनी एकवटान जियोन तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय, धैर्य आनी बळ दी. निमाणें सर्गींच्या कुटुंबान सासणाच्या ससनाक तुजे सवे जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन.